जंकेट्सां लागून आरोप जातात. आणि जेन्ना फॉरेन टुरिस्टाचे म्हणटात तेन्ना आमी वतात, ट्रॅव्हल मार्ट करतात, पब्लिसायज करतात. बट ही जी पब्लिसिटी जाता प्रोपोर्शनेटली जितलो आमी खर्च करतात तितलो टुरिस्ट आमकां युरोपियन देशांतल्यान तरी मेळना. जाल्यार वेदर दीस टूर्स रियली हेल्प. तुम्ही स्वता काय अटेंड केल्या ऑन अ व्हेरी सिरियस नोट, जाचेर जंकेट्स जावं, जाका जंकेट म्हणया किंवा कितें म्हणया, बट हाऊ मच इट इज हेल्पफूल आनी वेदर वी शूड कीप ऑन स्पेंडींग मनी ऑन दीज कायंड ऑफ थिंग्स. न्हू म्हाका हांवें हेज्या पयलीं म्हाका दिसता हांव स्टुडियोन उलयलां जाल्यार पूण हांव डेफिनेटली आमच्या हें जें आसा आमचे फ्लोर आहा एसेंब्लीन आहा हांवें तेंच सांगलां की 40 वर्सां पयलीं वो 50 वर्सां पयलीं आमी आनी आयजूय लायता कॉलगेट आनी तेज्या पयलींय लायता. 40 वर्सां पयलीं आमी कोक पियेताले, आयजूय कोक पियेताले. पूण कोक आसूं किंवा ती आमची ही आसूं आपल्या कॉलगेटची कंपनी आसूं 40 वर्सां पयलीं एडवर्टायज करताली, आतां एडवर्टायज करताली. तुमकांय खबर आहा कोका हे कोका ड्रिंक हे आमी आवडटे आमचे आमी घेता, वो सकाळीं उठल्या बरोबर आमकां हे लागूंक जाय. पूण म्हाका सांगा एक सांगा हो एडवर्टायज करनासतना जर अशीच कोक खपलेली आनी जर कॉलगेट खपलेली जाल्यार तांकां पडलेलें नासलें. हे सगळे जे एडवर्टायजचे पयशे आहा पळय ते सगळे वाटेंतले आहले. आतां तुमकां फक्त एडिशनल म्हायती दिता. गोंयचें सरकार आसा पळय, टुरिजम डिपार्टमेंट आहा पळय, हे 16 कोटी आमचे हे जे सगळे हे आसा प्रमोशनल एक्टिविटी आहा पळय, एडवर्टायज आसूं, एक्सपो आसूं, एक्झिबिशन आसूं, रोड शोज आसूं, ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी देशी आनी विदेशी आसा हेच्या खातीर 16 कोटी मोडटा. एट अ सेम टायम आयज केरला जी आहा पळय 34 कोटी मोडटा, 48 कोटी महाराष्ट्र म्हणटा, 65 कोटी गुजरात मोडटा. म्हाका सांग ते पिशे आसा म्हणून मोडटा अशें म्हाका तरी दिसना. सो दीज आर नेसेसरी थिंग्स. दीस इज हे आमचे रिक्वायरमेंट ऑफ द टायम. हे जर आमी जर एडवर्टायज करनासतना आमी जर उशाक हात घातले आनी जर न्हिदले की ना गोंयांत चलता बरें टुरिजम आसा आमचे कोण ते येता ते येवनी कोण जाता ते जावन म्हटलें जर जाल्यार मागीर आड्डर मारपाची गरज ना. हांव तुमकां फक्त सांगता की हें म्हजें 3रे वर्स एज अ टुरिजम मिनिस्टर. पूण हेच पयशे मोडून आमी जो 3.3 हो जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द टुरिजम 3% आसलो पळय हो 4.5 हाडलो. 4.5 वरसून 12.5 व्हेलो. पूण ह्या वर्सा बेडलाक आमकां इतकोच की कांय गोश्टी ज्यो घडामोडी जाल्यो. आयज डॉलराचो रेट देंवल्लो आसा. जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आसा पळय ओवरऑल क्रूड ऑयलाचे बॅरल जे आसा पळय $105 आसलें पळय आयज $49 जाल्लें आसा वो $45 जाल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो ज्यो एक्टिविटी जाल्या पळय हेका लागून आमचो टुरिजम हांगा तशें न्ही बाकीच्या स्टेटींनी थोडेसो परिणाम जाला. म्हाका एक गजाल सांगा, जेन्ना ही गजाल आमी उलयतात अशी कसली 3 मेजर प्रोजेक्ट टुरिजमाचे गोंयाक इमिजिएट एटलिस्ट तुमचो टेन्युअर कंप्लीट जावचे पयलीं येवपाक जाय. जर आमी नवीन इनोवेशन्स करून ट्युरिस्ट गोंया हाडत जर रावपा जाय आमकां अशे 3 मेजर प्रोजेक्ट खंयचे जे येवपाक जाय गोंयाक तुमची प्रायोरिटी? पळयात की आमची गेले 2.5 वर्सां धडपड हीच चालू आहा सेंट्रल सरकारा कडेन की गेले सादारणशे 1-2 वर्सां आमकां कांयच करपाक मेळ्ळें ना की सेंट्रलाक काँग्रेसचें सरकार आसलें त्या खातीर आमचे प्रोजेक्ट दिल्ले. हय पूण आतां जो गेले 6-7 म्हयने आमकां सेंट्रल सरकाराक मेळ्ळें. हांवें 2 मिटिंग्यो आमच्या नेवे जे मिनिस्टर येयल्या डॉक्टर शर्मा ते पयलीं ऑफकोर्स आमचे श्रीपाद भाऊ आसले तेंचे कडल्यान प्रपोजल येयला. म्हाका अशें दिसता गोंयांक जर क्वॉलिटी टुरिस्ट आनी हांगा येवन जे पयशे मोडणारे आसा हे आमी मायस टुरिजम म्हणटा. जे कॉर्पोरेट ऑफिसांस आसा ती ऑफिसांत जर आपलो एखादो आतां एखादें डॉक्टराचें हें जाता कन्वेन्शन जाता सादारणशे 5-6-7-8 अशे 1000 डॉक्टर एक स्टेटीन वयता आनी थंय 4 दिसांचें कन्वेन्शन जाता. ते कन्वेन्शन केल्या नंतर आनीक 2 दीस रावता तेज्या बरोबर फॅमिली येता. हे जर कन्वेन्शनां किंवा वेडिंग डेस्टिनेशन आनी आमच्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कितें जाय आमकां कसले प्रोजेक्ट जाय हेच हांव जें उलयतां पळय. आतां कन्वेन्शन करतलो जाल्यार मोठे आमचे कडेन एक ते ग्रँड हायत सोडून बाकीचे कडेन आमचे खंय हॉटेल ना. खुबशे येवंक सोदता. वेडिंग डेस्टिनेशन करतलो जाल्यार तें हॉटेल सोडून आनीक खंयचें ना. तें एक आसा न्ही सावथ गोवाक एक ललीत आसा. खुबशीं आमी फाटल्या दिसांनी वेडिंग कार्निवाल म्हणून मुंबय हांगा दिल्ली आमचो खंय गेलो ओनूय आमी तसलें एक हें करपाचो एक्झिबिशन करपाचें आमचें म्हणून आमचो मनोदय आसा. तें जर केल्या नंतर पोरू इतके टुरिस्ट वाडलो आमकां हे वेडिंगां वाडलीं तें जर करतलो कडेन जाल्यार आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. म्हणजे
तेदी व्हडली हेजी एट अ टायम Convention कन्व्हेन्शन सेंटरान लग्न करतलो जाल्यार तेदी व्हडली हॉलां ना. हें जर करतलो जाल्यार आमकां म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडच्या खातीर आमी हाय पावर मॉनिटरींग जी कमिटी आसा हेज्या खातीर ह्या दिसांनी कंटिन्युअस ह्या दिसांनी म्हणजे मनोहर भाई आमचे दिल्ली गेल्या नंतर कित्याक आमकां खबर आहा तो एक आधार आसा आमकां की आमकां गोंया आनी आमचें सेंट्रल सरकार आसा हेका एक आमकां लिंकेज बरी जावन आमचे प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते फास्ट जातले. सो जेव्हा तुम्ही म्हणटा की आमचे कडेन खूब बरे कॉन्सेप्ट आसात टुरिजमा खातीर पण तांकां बॅकअप करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून ना. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पर्यंत तयार जायना तो पर्यंत हे कॉन्सेप्ट सक्सेसफूल जावपाक शकना. आयज पर्यंत आमी जे टुरिस्ट करता टुरिस्ट म्हणून बोबळ घालता आनी आमचे कडेन जे टुरिस्ट येता पळय ओवरऑल टुरिस्ट 3 दीस ते मॅक्झिमम 6 दीस पर्यंत रावता येता वयता. पूण एखादो टुरिस्ट फॅमिली टुरिस्ट जर येयलो तो हेका येता. आमी खंयसर गेले काय कशें कमीत कमी 7-8 दीस रावता, 8-10 दीस रावता. ते करपा खातीर गोंयांत खंयच्यो एक्टिविटी आसा बीच आनी जी देवळां किंवा ते 3 दिसां सोंपता. ते 3 दिसान सगळ्यांक सोंपता. चवथे दिसा तेणी खंय तरी पणजे मार्केटान किंवा मडगांवच्या मार्केटान वचून सुकी सुंगटां किंवा काजू बियो घेवपाचे आनी आपल्या घरा वचपाचें इतकें जाता. पूण वेर इज अ बाकीचे हितूर आसा पळय वेर इज अ मॉल वो आनी परचेस करपा सारकी आनी एनिमेशन पार्क्स करपा जाता, अम्युजमेंट पार्क करपा जाता. एडिशनल गोष्टी आमचे कडेन ना. ह्यो करपाची गरज आसा. पूण दुर्दैवान जातल्यो तुमचो टेन्युअर सोंपचे पयलीं तर जातल्यो. हांव तुमकां येदें व्हडलें एश्युरन्स दिना. पूण आमी आमच्यो टुरिजम प्रॉपर्टी 2-3 आसा पळय हे टुरिजम प्रॉपर्टीच्यो आतां प्रायोरिटीर जे आमी जी कामां घेतल्या हातान घेतल्या ती आमची हांगल्ली आमच्या ओल्ड गोवाची सॉरी नॉट ओल्ड गोवा आपल्या फार्मागुडीची जी आमची रेजिडन्सी आसा आमचे कडेन 1 लाख म्हाका दिसता 40,000 स्क्वेअर मिटर कसले प्रोजेक्ट तुम्ही तुमचे टेन्युअर कंप्लीट जावचे पयलीं थंयसर तो मायस टुरिजम येवचें. एखादे फाल्यां समज सिप्ला कंपनी आहा सिप्ला कंपनी जर एखादे कन्व्हेन्शन घेतलें 4-4.5 लोक समज येतलो जाल्यार एट अ टायम बसून थंयसर तेंचें कॉन्फरन्स जातलें. तेज्या बरोबर हॉटेलान रावपाची वेवस्था आसा तेंच्या बरोबर फॅमिली येतली तेंच्या खातीर बाकीच्यो एक्टिविटी करपाक आमी दिता. हें आमी त्या लोकांक जेन्ना ऑफर करूंक सोदतले वो आमचे कडेन आसतले तेन्नाच हो टुरिस्ट वाडटलो. तुम्ही अशी फॅसिलिटी फर्मागुडीर तयार करपाक पळयता. हय हे आमी ऑलरेडी प्रोजेक्ट हातान घेतलेलो आसा. कमिंग टू दी लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू जो बोवाळ जाता तो सनबर्न आनी सुपरसोनिकाचो प्रत्येक वर्साक जाता आनी प्रत्येक वर्साक तातूंत सामकें अशें गूढ आनी रहस्यमय सगळे गजाली चलतात अशें एक वातावरण तयार जाता. एज अ टुरिजम मिनिस्टर यू ओपनली सेड की 2 कित्याक 4 सुद्दां असल्यार आपल्याक प्रॉब्लेम ना म्हणून. हाव आर यू बॅकिंग दॅट थिंग जेन्ना पयरी एक डेथ जाली चलयेची अल्कोहोलाक लागून जाली काय ड्रग्साक लागून जाली हें कंप्लीट डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जातकीर कळटलें. अशें जेन्ना सिग्नल्स वतात हाव आर यू बॅकिंग अप दीज कॉन्सेप्ट्स. सी बॅकिंग करपाचो प्रश्न ना. अशें कोण तरी सोरो पिवन किंवा ड्रग हें करून हे आमचे ओडणारे मरणारे खूब आसता. पूण हांव एक सांगता हे हेजेर की अशें जर आतां जेन्ना 27, 28, 29, 30 तारीख तेच्या पयलीं 25 तारखेर हांव आपल्या कुळंगुटी आनी त्या बेल्टाक आसलो. त्या जर बेल्टाक जर थंयसर आसा जाल्यार कोणूच लोक नासलो. म्हाका चडसो लोक दिसनासलो. पूण हो जेन्ना इव्हेंट जालो तेन्ना पळय तेन्ना लोक थंय येता गर्दी आसली येवपाक लागले. हे जे ऑर्गनायझर आहा तेंचेंय म्हणणें आसा की आमी हो इव्हेंट केले म्हणून मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट देंवले. आसूंकूय शकता की हांव दुसरे वाटेन उलयतां की गोंयान खुबशे क्रिसमस आनी न्यू इयर सेलिब्रेट करपाकूय नॅचरली लोक येतात जे गोंयाची सुंदरकाय सगळें पळोवन. तर हें हांव करूंक उपकारना हें तुमकां हे वेळार सांगिना. पूण हे इव्हेंट जावपाक जाय. पूण आतां एक सरकारान तेजेर विचार केल्लो आसा. म्हणजे हांव पयर CMा कडेन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयतालो की असले जर इव्हेंट करतलो जाल्यार एट अ टायम एकूच करपाक जाय जेणे करून आमी ताका सुरक्षा बाकी सगळ्यो ज्यो रिक्वायरमेंट आसा त्यो प्रॉपर दिवंक सोदतले. त्यो एक पेपरान हांवें वाचले हांवें तेजे डिटेल घेतल्या. पूण पेपरांतल्यान एक बातमी कळ्ळी की ती चलये घुंवळ येयली पडली जाल्यार तेका व्हरतना जे अडखळे आसले म्हणजे एम्बुलन्स व्हरपाक आनी कितें करपाक हें फर्स्ट टायम म्हाजे कडेन निदर्शनाक आयलें. जर आमचे कडेन एखाद्या वेळार चड जर पुलीस असले जाल्यार ओपन मॅनेजमेंट बरोबर असलें ओपन जर रोड असले जाल्यार तेजो जीव वाचतलो असलो काय कितें होय प्रश्न क्वेश्चन मार्क तयार जाता. ह्या खातीर इतक्या वर्सां ते 2 बीन आपल्या हितूर आमचे हितूर जाले. तुम्ही फुडल्या वर्साक सनबर्न आनी सुपरसोनीक एकाच टायमार जावची ना. एक इव्हेंट एकदांच जातलो आनी म्हाज्या हेज्या फुडें वचून म्हणणें आसा तर म्हयन्याक तेंच्यांनी जाय जाल्यार सनबर्न किंवा सुपरसोनीक करचें.
पूण ते एट अ टायम वानूच एकूच जावचे. सगळ्या देशांनी हे म्युझिक फेस्टिवलां जाता आनी ती म्युझिक फेस्टिवलां तेजे वरसून खुबसो येता. पयर आमच्या सीएमान तुमकां सांगलां, हें आमचें प्रेसाक हें दिलां की डिसेंबर इटसेल्फ वेट म्हणून आमकां सादारणचे एक 22 कोटी मेवळे. बरोबर. हांव सगळे सन्माना खातीर आनी सुपरसोनीक खातीर मेवळे म्हणून ना, ओवरऑल टुरिजमा खातीर, ओवरऑल जे लोक येयले, ओवरऑल जो वेट गावलो, ओवरऑल जे आमचे हे मेळ्ळो, टॅक्स मेळ्ळो, हो तेजीच लक्षणां आसा. पण म्हाका एक गजाल सांगात, तुम्ही व्हेन्यूचेर फिक्स आसात, तुमकां त्याच बेल्टा भितर ईडीएम करपाचें काय ऑर यू वॉन्ट टू शिफ्ट द व्हेन्यू? सी इफ एट ऑल व्हेन्यू जर आमी जर चेंज करतलो, आमचे कडेन 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर ताज्याच्या सायटीक जो जागो आसा, ती बाकार्डी बी आदी जातालो, एक इव्हेंट जातालो, तोय आमचे कडेन आसा. सरकारान तेजेर विचार करूंक शकता. थोडेशें कितें लिटिगेशन ते ताज्या बरोबर आसा म्हणून उरलां. म्हाजें अशें म्हणणें तर आसा की तो जो प्लेस आसा, तो जागो जो आसा पळय, बरोबर ताजो हें करचें, मॅनेजमेंट करचें आनी डेव्हलप करचें, मॅनेजमेंट बरोबर हें करचें आनी म्हयन्याक एक इव्हेंट किंवा म्हयन्याक बाकीचे दुसरे एक्टिविटी दर म्हयन्याक एक दर म्हयन्याक जावच्यो. हांव तेच तसलेच जावंक जाय म्हणून बाकी खूब कितें करूं येता, खूब कितें जी दर वर्साक जो एक प्रॉब्लेम जाता आनी विच इज अ व्हेरी फ्रँक हे की सनबर्न जावं सुपरसोनीक जावं ते 6 म्हयने पयलीं आपली तिकेटी अनावन्स करतात, डेटय अनावन्स करतात. आणि परमिशन जेन्ना आमी जर्नलिस्ट तुमकां विचारतात किंवा पुलिसेक विचारतात, तुमी सांगतात की आमी परमिशन दिलें ना, अजून परमिशन दिलें ना. हातूंतल्यान 2 मुद्दे येता. एक, तांकां इतलो कॉन्फिडन्स आसा की ते तुमकां मॅनेज करतले, किंवा देर इज टू मच करप्शन, जंय तुमी तांकां लास्ट वेळ मेरेन दामून दवरतात आनी मागीर तांचे कडच्यान पयशे घेतात, जाचेर आरोपूय जाल्ले आहा तुमचेर. हाव आर यू सीइंग? आरोप करपी आसा, आमी ऑपोजिशन आसले, आमी थोडेशे आरोप करताले, पूण ते आरोप आमचे कडेन करतना आमचे कडेन एखादे जर डॉक्युमेंट आसा किंवा एखादे कागदपत्र आहा, हेजे वरसून करताले. असले जे हे जे आहा पळय, खरी न्ही की ते पयलीं अनावन्स करतात आनी परमिशन लास्ट मिनीट जाता. आय डू एग्री, ते पयलीं करता. आमी तांकां हाडूनय विचारले बाबा, आनी तेंच्यांनी ते सांगता की आमी जेन्ना अनावन्स करता सकयल बरयल्लें आसता की नोट बरयल्ली आसता की सरकारान जर परमिशन दिलें जाल्यार हो इव्हेंट जातलो, आनी जर सरकारान जर डिनाय केलें, डेट सुद्दां अनावन्स करता, हय, डिनाय केलें जाल्यार तुमचे व्याजा सकट पयशे तुमचे परत केले जातले, हे म्हणून बरयता. आतां हांवें तुका सांगलें, हांव तेच्या फुडें वचून सांगता की सरकाराक जाय की प्रत्येक म्हयन्याक सुद्दां जर एखादो इव्हेंट जाता, सनमनूच न्ही की म्युझिकल बऱ्यापैकी बरे इव्हेंट जे जगार जाता पळय, ते इव्हेंट जर गोंयांत येता आनी ते जर करता जाल्यार गोंयांत टुरिजम आनीक वाडटलें, जावपाक जाय. जाल्यार सरकारान ते फुडल्या वर्साक आमकां अशेंच पळोवपाक मेळटलें. लास्ट टायमाक धांवपळ सगळी लास्ट टायमाक परमिशन. तुमकां आतां तुज्या माध्यमांतल्यान हाका सांगता की एट अ टायम ऑफ डिसेंबर आसा पळय, एक इव्हेंट जातलो, तेच्या पयलीं कोणाक करूंक जालो तो करचो, तेच्या नंतर जावं जाल्यार कोणाक करचो. आतां गोंयांत अशी हें आसा, कमी म्हयन्याक एक इव्हेंट काय घडये 21, 22, 23, 24 एक इव्हेंट आनी मागीर 25, 26, 27, 28 दुसरो इव्हेंट ना. म्हयन्याक इव्हेंट न्ही, एट अ टायम एक इव्हेंट. ओके, एक एट अ टायम ह्या विकाक एक आनी फुडल्या विकाक दुसरो जावपाक शकता. ईडीएमूच जावंक जाय म्हणून ना, इलेक्ट्रॉनिक म्युझिकूच जावंक जाय म्हणून ना, क्लासिकल म्युझिकाचो आसूंक शकता, आमचे भारतीय संगीत आसूंक शकता, पण एक टायमार एक इव्हेंट, एका टायमार एक इव्हेंट जावचो, आनी जेणे करून सरकाराचे तकलेलो बोजो जो आसा. आनी तुमी इतली एश्युरन्स दितात की फुडल्या वर्साक सेम धांवपळ, सेम कॉन्ट्रोवर्सी आनी सेम लास्ट मिनीट परमिशन जावचें ना. डेफिनेटली तुमकां आतां सांगता की तो इव्हेंट कोणीय करूंक, तो सुपरसॉनीक वाल्यान करूंक, तो आमच्या सनमन वाल्यान करूंक, XYZ करूंक, कोणीय करूंक, तेजे 15 दिसां पयलीं किंवा एक म्हयन्या पयलीं तेजें परमिशन मेळटलें ते मेळटलेंच, आनी एट अ टायम एक कार्यक्रम हो जातलो, इतलेच जातलो. इतलो डेफिनेटली. बाब खूप चिंतेचे वातावरण आहा. एक वटेच्यान मायनिंग बंद आसा आनी अशे वटेच्यान टुरिस्ट जेन्ना कमी जाता म्हणटात तेन्ना लोकांचे तकलेवेलो भार इल्लो वाडटा. तुमी आयले एकदां स्पश्टपणान आनी खरेपणान गजाली मांडल्यो, हातूंतल्यान मुखार वचपाची वाट सगळ्यांकच मेळून काडची पडटली. आनी कांय कॉन्सेप्ट्स तुमी दवरल्यात. म्हाका दिसता की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचें आनी खंय तरी टुरिजम इंडस्ट्री मुखार वचची. तुमी येवन मांडले विचार. थँक्स अ लॉट, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग. थँक्यू व्हेरी मच. या, देव बरें.